जे व्हेजिटेबल्स तुम्ही हाडटात जे कोणाक दितात ते कशे पद्दतीन तुम्ही तो प्रोसिजर कितें कशें सिलेक्शन करतात मागीर तुम्ही बेळगांवचे लोक जे आता 5 जाण मनशां कडच्यान एक घेतात आनी कशें मागीर क्वॉलिटी बी थंय मागीर कशे पद्दतीन तुम्ही पळयतात पयलीं तांकां सिलेक्ट करपाची तुम्ही कशे पद्दतीन करतात. आता स्पीकर सर जेन्ना स्कीम सुरवात जाल्ली तेन्ना एक 450 सुमार आउटलेट आशिल्ले. आज ते 931 जाल्ले आहा. हजार जाल्ले थोडे बंद जाल्ले आहा. स्पीकर सर गोवा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हे इम्प्लिमेंटींग एजन्सी आहा. आता प्रश्न आहा सप्लायरांचो. आता आमी भाजी अरावंड एक 80 कोटी रुपयाची भाजी घेतात वर्साक म्हणल्यार दिसाक सुमार 22 लाखांची भाजी घेतात. क्वॉलिटी जर मेंटेन जाता म्हळ्यार बाकीच्या मार्केटाक जे वस्तू मेळटा वेजिटेबल जे मेळटा त्यो बरी क्वॉलिटीच्यो आसता आनी हांगा कमी लो क्वॉलिटीच्यो आसता कितें कित्याक लोकांचे अशें तुमी सपोर्ट प्रायस म्हणजे सबसिडी दितात काही प्रमाणात सवय आसता कमी रेटीन मेळची हो सारकें कॉन्सेप्ट सारको आनी सारकी कमी रेटीन म्हणजे मेळटा पूण कमी रेटीन मेळटा आसतना आज बेळगांव तुमकां हेंय खबर आसतलें आमचो माननीय मंत्री जे आसा तो एग्रीकल्चर BSc असले कारणान तुमचे चड अपेक्षा लोकांची आसा थंय 3 रेटी आसतात. तुमी वर्साक 80 कोटीचे हें घेता व्हेजिटेबल आनी ती सप्लाय करतात आनी तांकां जवळ तुमी लोकांक 15% सवाय दिवपाचे जे थंयचे रेट आसा त्या पेक्षा आनी तांकां जे विकता तांकां 20% कमिशन. त्याच बरोबर हे टेम्पररी स्टेटस दिल्या आनी डेली वेजीस कित्या ते कितले ते सांगचे. स्पीकर सर पयले सुवातेर सबसिडी दितात आमी फक्त 10 भाजयांक सगळ्या भाजयांक सबसिडी दिनात आमी. सो त्यो 10 भाजयो खंयच्यो आहा ते तुजे पयले उत्तरान जे तुवें प्रश्न विचारूंक ना थंय तुका उत्तर आहा. सो खंयच्यो त्यो सांगपाची गरज ना. आतां आउटलेटां वाडटलीं काय कितें हो तुवें प्रश्न विचारला. जंय गरज आहा थंय आउटलेटां वाडटलीं. जे मनीस कॉन्ट्रॅक्च्युअल आसले तांकां अपग्रेड करून टेम्पररी स्टेटस असो म्हणून दिल्लो आहा. आज ते अबावट 400 वर्कर आहात. हांकां टेम्पररी स्टेटस तांचो मेंटेन जातलो. आतां माननीय आमदार म्हणटा की थोडे परफॉर्म करनात जावन पसून तांकां अपग्रेड केल्ले आहा. हांचेर आमी विचार करूं येता खोलायेन पळोवपाकूय जाता तें आमी पळोवया. सामको खोलून वचया. राजेश पाटणेकर. I will give you one bill of Valpoi shop which says address in Bangalore. I'll show you a bill which shows that Valpoi shop it is address. Whether if this is correct, will you take action on that? I'll just produce one bill here of Valpoi shop. I should take an address Gailam Bangalore, Wilson Gardens. Will you, if it is this is correct, will you verify and take action? We will verify. Take action. Yes.